कोंकणी साहित्याच्या मळार साहित्य अकादमीचो पुरस्कार हो खूब म्हत्वाचो मानतात आनी दर वर्सा तो दितात. पूण मदींच एका अशें साहित्य कृतीक तो मेळटा की ताका लागून सगळे लोक आनंदीत जातात. ह्या वर्सा अशेंच जालां. प्रकाश पर्येकरांच्या वर्सल ह्या कथासंग्रहाक साहित्य अकादमीचो पुरस्कार मेळ्ळा आनी खूब तेंपान एका बऱ्या पुस्तकाक साहित्य अकादमीचो पुरस्कार मेळिल्ल्याची भावना सगळ्या साहित्य जगतात जाल्या. प्रकाश बाब, तुका हांव काळजांतल्यान परबी दितां. हय, आज तुका कशें दिसता? खूब बरें दिसता, कारण हो जो पुरस्कार मेळ्ळा तो म्हाका अनपेक्षीत असो दिसता. कारण अशें दिसूंक नाशिल्लें की म्हाका इतलो तो बेगीन मेळटलो म्हणून. पण म्हाका खूब प्रतिक्रिया येयल्यो आतां फोन करता आनी म्हाका सांगता हांव पळयत न्ही आतां तूं हांगा येत सावन तूं फोनार फोन. म्हणटकच तुमच्या कथेची साधना म्हणून फाटलीं 30 वर्सां हांव कथा बरयतां. हय, आनी ती कथा जी आसा, जी बरयल्या हांवें कथा, ती खूब मार्जिनलायज लोकांची. सामकें. तुज्या हातूंत भितर धनगर येता, तुज्या हातूंत भितर माकडमारे येता, तुज्या हातूंत भितर हरिजन समाज येता. हे सगळे जे ज्या लोकांक वॉयस ना, वॉयसलेस, ज्या लोकांक अभिव्यक्त करपाक कळना, अशे लोक म्हज्या कथेंतल्यान उलयता. आनी म्हाका दिसता जी ती कथा जी आमी बरयली, तेंच्यो वेदना, तेंच्यो भावना, तेंचें दुख्ख, तेंच्यो संवेदना, तेंचे त्रास, तेंच्यांनी काडिल्ले हालपेक्षा, ही कथा जेन्ना अशी उलयता आपूण जावन, तेन्ना म्हाका दिसता तो कथेचो सन्मान आसा. आनी कोंकणी कथेचो न्हय, भारतीय कथेचो सन्मान आसा अशें म्हाका दिसता. प्रकाश बाब, आमी तुज्या वर्सल कथा संग्रहाचे येतलेच, उलयतलेच. पूण ताजे पयलीं म्हाका तुजे कडल्यान जाणून घेवपाक जाय आमच्या लोकां खातीर की तूं कोंकणींतल्यान बरोवप कशें सुरवात केली. कारण आमी पळयतात हे जे पळय भाग आसात न्ही, सत्तरी, पेडणे, हे खुबशे कोंकणी कडल्यान जवळ जवळ ना म्हणल्यार आतां तरूण भुरगो तातूंत भितर बरयता, ताचो साधना करता. पूण तूं जेन्ना बरोवपाक लागलो जवळ 30 वर्सां पयलीं, तेन्ना अशे तरेचें एक नवें सामकें दिसलें. अरे प्रकाश पर्येकार, म्हाका माधवी म्हणटालो, अरे एक प्रकाश पर्येकार तरूण भुरगो बरो बरयता आनी त्या जागान ते छापता. सो तुगेलो प्रवास कोंकणी कडेन येवपाचो कसो जालो? कोंकणी कडेन येवपाचो म्हटल्यार हांव पयलीं मराठींतल्यान कविता बरयतालो आफ्टर 12वी मेरेन. पूण जेन्ना हांव सांखळे कॉलेजीन आयलो तेन्ना म्हाका कोंकणीचे पुस्तकाचें दालन मेळ्ळें उक्तें. आनी थंय हांव कोंकणी कडेन पुस्तकां वाचपाक लागलो, तेंचें अध्ययन करपाक लागलो आनी कोंकणी कविता बरोवपाक लागलो. आनी कोंकणी कविता बरयता बरयता म्हाका दिसलें की कोंकणी कवितेक म्हाका खंय तरी एक प्रोत्साहन मेळटा, कोंकणी कवितेक म्हाका इनामां मेळटा राज्य पावंड्याचेर अशी. इवन आमकां त्या वेळाचेर बाबू बोरकर कविता पुरस्कार बी मेळिल्लो. आनी म्हणटकच उर्बा वाडली म्हाजी. आनी म्हाका याद जाता सेकंड इयराक आसतना सांखळे कॉलेजीन म्हाजी वळख जाली शांती तेंडुलकर, जे आमचे मुळांतूच सत्तरींतले. तेजे मोगरे आटी म्हणून पुस्तक तेजें प्रकाशीत जालां आपल्या घरा. आनी थंय तेंच्यांनी पुंडलीक बाब आयिल्लो आनी मनोहराज सरदेसाय, मागीर आमचे नारायण देसाय बी सगळे आयिल्ले आनी मोठ्या मोठ्या साहित्यिकांचे थंय वळख जाली म्हजी. आनी मागीर आमचो पंगड संस्था जाली, ताजो म्हाका अध्यक्ष केलो. हांव सत्तरीन म्हाका दिसता 3री वर्सा आसतना हांव आमचो पंगडची संस्था स्थापन केली शांती तेंडुलकरान. मागीर रेडिओचेर वचप जालें. रेडिओचेर वयच्या पयलीं हांव दूरदर्शन तेन्ना सुरू जालें. दूरदर्शनाचेर कविता सादरीकरण कोंकणींतल्यान. मागीर रेडिओचेर कविता सादर करपाची संद मेळ्ळी, युवाणीन आनी बाकीचे. असो प्रवास सुरू जालो आमचो. मागीर आमी शांती तेंडुलकरान बरयल्ली 2 पटनाट्य केल्ली, चली जाली म्हणून आनी मागीर पर्यावरण म्हणून. ह्या नदरेंतल्यान मागीर मुखार वयता वयता मागीर अखिल भारतीय साहित्य परिशद, अखिल भारतीय कोंकणी परिशद, साहित्य परिशदेक वचप येवप जालें. आनी मागीर कोंकणी कडेन ज्यो कार्यक्रम आसा त्या कार्यक्रमांनी वचप जालें. आनी तातूंतल्यान वाचन जालें. मेन म्हटल्यार वाचन. कोंकणी तशेंच मराठी भरपूर वाचलें, प्रचंड वाचलें. ग्रामीण कथा बी भरपूर मराठींतल्यान. तुका अशें मार्गदर्शक असो कोण मेळ्ळो कथेच्या क्षेत्रांत भितर? इतले खातीर म्हणटा कशें आसा की कोणीय जेन्ना बरोवपाक लागता न्ही, आमचे कडेन एक पद्दत ना की ताका एक मार्गदर्शन करपाची. आमचे कडेन जाता की तो बरयता, कविताय बरयता, कथाय बरयता, आनीकय कांय प्रयोग करता साहित्यांतले. पूण ताका बाबा अरे तुगेलो सूर हांगा आसा, तूं ह्या क्षेत्रांनी यो, ह्या हातून बरय, तुवें कितें बरयता तें व्हरून दाखयता, तें तुका तपासता, तें तुका अशें तुका कोण मेळ्ळो? आमचे त्या वेळार आमी जेन्ना बरयताले तेन्ना एक बरी गजाल घडटाली की आमी आमचो पंगड वटेन कृती सत्रां करताले हेजी कवितेची. पूण कोंकणी अकादमी राबित्याची सत्रां करताली कथेच्या संदर्भात. म्हाका सारकी याद जाता की आमी कथेची सत्रां गेला राबित्याच्या हितून. आनी थंय म्हाजी महाबळी बी कथा हांवें वाचिल्ली.
आनी थंय आमकां कळटाली कथा कशी बरोवची. तातूंत भाई मावजो आमकां मार्गदर्शन करतालो, पुंडलीक बाब मार्गदर्शन करतालो, चंद्रकांत केणी आमकां मार्गदर्शन करतालो. आनी त्याच वेळाचेर म्हाका याद जाता कादरफळ कथेक म्हज्या राष्ट्रमताचो पयलें इनाम फावो जाल्लें त्यांच्या स्पर्धेक कोंकणीतली कथा. आनी मागीर मुखार वचून मागीर मिनी कथा संमेलन माश्यां जालें. अशी तरेन वाटचाल मुखार येयली. आनी जे आयज म्हालगडे कथा साहित्यीक जे आसा भाई मावजो, मागीर आमचो आतांच भायर पडिल्ले गजानन जोग, महाबळेश्वर सैल, इवन म्हाका प्रोत्साहत करपी आमचे माधव बोरकर, हे तांची पत्रां आसा म्हाजे कडेन. इवन शिला कोळंबकर, हेमा नायक हेंच्यांनी एप्रिसिएट केलें. आनी खूब म्हत्वाची गजाल म्हटल्यार एक म्हाका टर्निंग पॉयंट म्हाज्या लायफांतलो कथा लेखना संदर्भान, तो म्हळ्यार मावजाले कसवटेर म्हणून त्या वेळाचेर भाई मावजो सदर बरयताले ब्रेस्तारचे, म्हाका याद जाता. आनी कथा पयली प्रकाशीत जाताली हेज्या दीस आमच्या आयतारा दीस, आनी ताचेर ते बरयताले. आनी म्हज्या एका कथेचेर तांच्यांनी एक हें बरयलें, आपले अभिप्राय बरयलो. ते अभिप्रायान म्हाका हें केलें की सगळ्यो गजाली बऱ्यो पॉझिटीव बरयलो. एक ग्रामीण कथाकार मुखार सरता आनी तातूंतली खूब पॉझिटीव गजाली म्हाका तो सांगत गेलो त्या कथेंतल्यान. ती कथा ह्या संग्रहान आसा. म्हणटकच थंय म्हाका आनी चड प्रोत्साहन मेळ्ळें. आनी म्हाका भाई मावजोन म्हाका सदांच मार्गदर्शन म्हाका आयज मेरेन करता तो. हें वाच ही काजळ माय वाच, हाजी जी कुलकर्णीची, हे कथा संग्रह वाच, 100 Years ऑफ सॉलिट्यूड वाच, प्रकाश हें वाच, कितें वाचलां, कितें वाचपाक जाय. भाई म्हाका दिसता साहित्यातलो गुरू, आनी आजून म्हाका ते मार्गदर्शन करता. आनी कितें वाचलां कितें बरयलां तें विचारता. म्हणजे फॉलोअप घेवप जो आसता एक साहित्यिकान, एका ल्हानशा युवा लेखकाचो, ते ताका बरें जमलां आनी बाकीच्याकूय जमलां. म्हणटकच म्हाका दिसता तांचें खूब मार्गदर्शन मेळ्ळां. प्रकाश बाबा, हे तुजी बरी नमळ आहे, तूं नांवां घेता. कारण एकदां साहित्य पुरस्कार मेळ्ळे न्ही, तातूंतलो अजून साहित्य अकादमीचो कोण नांव घेना, आपूण स्वयंभू अशें तूं सदांच एक नम्र रावला. तूं सदांच लोकां कडेन नम्रतायेन गेला, लोकांक पुस्तकां दिल्यात तुवें, तांकां वाचपाक तरूण भुरग्यांकूय तूं मार्गदर्शन करता. म्हाका एक सांग, खंयचोय साहित्यिकाक न्ही भाशेचें ज्ञान हें खूब म्हत्वाचें. भाशा कशी आपूण केळयता, भाशा कशी वळयता, भाशेचो अभ्यास हो तुका कसो जालो? कारण निमाणें कशें आसा, आमकां कोंकणीन तसो अभ्यास करपाची संद कमीच आसा. मराठी वाचप जाता, वर्तमानपत्रां आसात, मराठीन मोठें साहित्य गोंयचे सगळे साहित्यिका कडेन पावता. कोंकणी साहित्यांतल्यान मराठी भाशा किंवा मराठी भाशेचो अभ्यास तुमकां एक खरें सांगू की हांव तसो कोंकणीचो भाशेचो विद्यार्थी न्ही. आय एम कॉमर्स स्टुडंट. हांव ग्रॅज्युएशन म्हजें कॉमर्सांतल्यान जालें. पूण म्हाज्या वाचनाक लागून आनी साहित्याची आवड आनी मागीर हांव कोंकणी समजली, म्हाका कोंकणी चळवळ समजली. कारण हांवें पुराय समग्र हांवें त्या वेळाचेर विद्यार्थी आसतना हांवें शणैगोबा वाचला. समग्र एक्झॅक्टली एक पुस्तक सोडिनासतना समग्र शणैगोबाचें एक पुस्तक वाचप म्हळ्यार भाशा, ताची शैली, ताजे बरोबर. तुम्ही सगळे म्हणजे तुम्ही गोमंत उपनिषद खंड 1, गोमंत उपनिषद खंड 2 धरून सगळी बाकीची जी पुस्तकाची सगळी म्हत्वाची पुस्तकां वाचली. म्हाका ती कोंकणी चळवळ कळ्ळी, कोंकणीचें साहित्य आमी कित्याक बरोवपा जाय ह्या संदर्भात एक जाणीव जाली. आनी दुसरी गजाल म्हटल्यार पुंडलीक बाबाचें जें साहित्य आमकां आरे हें तर सगळें मजेत आसा. बरोबर. गोरवाळा कडेन तर हांवच कसो दिसता. ताजी एक उतरां पेजाद ती मुठय कथा संग्रहान ज्यो आडवण सारकी कथा आसा वा वळ सारकी कथा आसा, ह्यो ज्यो सगळ्यो कथा ज्यो आसा त्यो आमकां एक्चुअली प्रचंड भारावन गेल्ल्या सारकें ते साहित्याचें. आमच्या वेळार ते पुस्तकाच्यो पळय एकांकिका आयल्यो, ताका लागून आमची पिळगी सामकी अशी भारावन गेल्ली. आनी त्या दिसा कळटालें आमकां की पुंडलीक बाबान आमचे खातीर सगळें बरयलां, आमचे खातीर दवरलां कितें पुंडलीक बाबान. मागीर आमकां जाणीव जाली आमच्या अस्तित्वाची, आमच्या वाठारांतल्या जे प्रॉब्लेम्स आसा, आमच्या वाठारांत जे समस्या आसा, आमच्या वाठारांत जी सुख दुख्खां आसा तरी वाठारांत आमगेले पुंडलीक बाबान जशें मांडलां, जितले ताकदीन मांडलां ते ताकदीन आमी आतां आमचे कोंकणी कथेन मांडपाक जाय. बरोबर. म्हणून म्हजी कथा. आनी 70रींतलें पळय तुवें म्हणलां, 70रीचें वेगळेपण कितें? 70रीचें वेगळेपण म्हळ्यार तुमकां खबर आसतली, 70री हो खूब भितरलो वाठार हो. ताका महामार्ग ना, ताका दळणवळणाच्यो आनी सुविधा ना. बरी विचार करून पळयात जाल्यार ताका मुद्दम वयचें पडटा. थंय काणकोणान मुद्दम वचचें पडना, आमकां पेडण्यान मुद्दम वचचें पडना, आमकां मुद्दम एक 50-60-70 किलोमिटर वयचें पडटा. आनी तेजें जीवन म्हटल्यार कितें, तें जीवन अशें की त्या वेळाचेर 70 मेरेन कुमेर शेती आशिल्ली जी म्हज्या घराण्यान केला. कुमेर शेती म्हणून तुमकां खबर आशिल्लें की लोक रानान वयताले, मेन ते सगळे हाणटाले, हे कातरताले, उजो घालताले आनी नाशणे पेरताले आनी थंय 3-3, 4-4 म्हयने रावताले थंय. म्हजी आवय
म्हाका ल्हान आसतना सोडून दोंगराक गेले 2-3 महिने नाशिल्लीच ती म्हाजे कडेन दुदाचो सोडून हो अशें लायफ आमचें म्हणजे प्रचंड वेगळें लायफ खावपा जेवपाक नाशिल्लें आमचें फक्त म्हणून आमचे कडेन नाशनो चड आशिल्लो पाकड चड आशिल्ली वरी चड आशिल्ली कुळीद धुळीद असली सगळी आमचे कडेन कड्डणां बरोबर खावपाची आनी आमील चड ताकाचें आमील म्हणजे अशें आमी आमचें खाण तेन्नाचें बरोबर. शीत चड ना पेज चड ना आमचे कडेन म्हणून परंपरा आमचे कडेन पेज जेवपाची सत्तरीन ना पण हे जे जीवन जें आसा म्हणजे प्रचंड वेगळें जीवन लोक वेगळे म्हणजे तुमकां भिल्ले माड फोडून तातूंतले तो गर्भ काडून तेजे दोडोन पीठ करून भाकरी खावपी मनीस आमचे अशे लोक आनी पुरण शेती करपी कबाड कश्ट करपी पुरण शेती अशे तरेचें जीवन जें लागींच्यान दोळ्यांनी पळोवपाक मेळटा ते म्हणजे 30 वर्सां फाटली 30-40 वर्सां फाटली 70 आनी आतांची 70 हातूंत प्रचंड फरक आसा हातूंत भितर एक सामाजीक संघर्श तुज्या वाट्याक आयलो तुवें पळयलो कितें म्हणजे ते कशें तुवें अनुभवलो कारण तुवें आतां म्हणलें आपूण त्याच समाजाचो भाग आशिल्लो त्याच समाजा बरोबर आपूण रावलो तुजी आवय ल्हान आसतना अशे तरेची शेती करपाक दोंगरार वताली 3-3 म्हयने रावताली सो हें हातूंत भितर एक सामाजीक संघर्श आसा सामाजीक संघर्श म्हटल्यार कितें तरी आसतना हांव असो विचार करता आमी खूब बरे आशिल्ले बरोबर आमच्या घरांतले लोक बाबा कितें पिकयताले खाताले तरी हय तेज्याकय खूब वायट परिस्थिती 70 आशिल्ली एका काळाची खूब वायट खावपा जेवपाच्या संदर्भात काम नाशिल्लें खंय भायर वचून काम करपाची स्थिती परिस्थिती नाशिल्ली अशी बरोबर म्हणजे अशी स्थिती ही लागींच्यान पळयली म्हणून म्हजी वर्सल कथा भितर आयल्या सर्वसामान्य जिवन जगपी आमच्या हरिजन समाजाची थंयच्यो वेदना आनी मागीर गांवागांवान आशिल्ली समाज वेवस्था थंयचो वर्ग संघर्श म्हणटकीर हें जे रयत आनी मागीर गांवकारांतलो संघर्श लागींच्यान पळयला महाबळी कथेंतल्यान तुमकां तें दिश्टी पडटा कळ्ळें न्ही म्हणजे हो जें जीवन जें आसा हें जीवन ही कथा घेवन येता आनी तें तातूंत भितर पर्यावरणय आयलें म्हणल्यार शेती आयली अशे तरेचे वेगळे तरेचे शेतीचे प्रकार आयले लोक ह्या सगळ्या हातूंत भितर सामील आसात लोक ते रान राखतात लोक रानान भितर कशे तरेची एक पिढी घडटा एक समाज घडटा समाजांतले वेगवेगळी स्थित्यंतरां हय तुमी पर्यावरणाचो विशय म्हटल्यार की तुमी मुद्दम म्हजी अभयारण्य कथा वाचत अभयारण्य कथा ही आतां सद्या चलपी त्या म्हादय अभयारण्यांतल्या लोकांचे प्रश्न आसा कळ्ळें काय ना आयज तुमकां दिसता की दॅर इज नो एंट्री फॉर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एक्झॅक्टली अशे तरेचे ही जी जो संघर्श आंतरीक संघर्श कारण एका काळाचे रानान रावपी लोक जे म्हणटाली जमीन आमची बरोबर इतलीशीच कैक वर्सां आमी रावून आयिल्ले आसा बरोबर फॉरेस्टाचे कायदे मागीर आयला सर्वे मागीर आयिल्ले आसा कळ्ळें काय ना बरोबर रिजर्व फॉरेस्ट मागीर आयला तेजे उपरांत आमचे अभयारण्य जाल्ले आसा म्हणजे लोकांक प्रश्न पडटा की अरे म्हणजे कथेन मांडला हांवें अरे ही तर जमीन आहे हो तर माड म्हजो हे दिसता झाड म्हजें हें देवूळ म्हजें आनी हे शेत सगळें म्हजें आनी हांव निर्वासीत जावं हांव थंयच्यान उठून वचूं हांव खंय वचूं आतां आतांचो हो प्रश्न आसा हो जटील प्रश्न सैमसोबीत नेहा जाचेर आतां आर्या डॉटर ऑफ भारत आसा थंय हांवें हो पर्यावरणाचो प्रश्न मांडिल्लो आसा म्हणजे तो येता पळय कारण आमी मनीस तूं पर्यावरणा पासून वा मनीस सैमा पासून तूं वेगळो करूं शकना कारण ताचोच भाग तो बरोबर रानान रावपी मनीस जे आसा ते स्वता त्या सैमाचोच भाग जावन जगल्या तेंचें एक वेगळेंच जीवन आसा तेंचें एक वेगळेंच लायफ आसा रानान रावपी लोकांचें तें काणकोणांत तेच आसतलें वेळीप समाजाचें बरोबर तें जीवन आमी खूब लागींच्यान पळयलें प्रकाश बाब जाग प्रकाशनान खूब बरी बरी पुस्तक कडल्यान त्या वळेनीन आतां तुवें आयला तर तुका भावना कितें आसात खूब बरें दिसतालें कारण रायट फ्रॉम द बिगिनींग जेन्ना हांव कोंकणी चळवळी कडेन येयलो साहित्य चळवळी कडेन येयलो तेन्ना जाग हे एक बऱ्या दर्जेदार एक प्रकाशक आसा जाणें पुंडलीक बाबाचे हे अच्छ्यो छापली जाणें दामोदर भाईची आमची कादंबरी कार्मेलीन ताणें प्रकाशीत केली आनी तेच्या फाटल्यान कितलेशेच इवन तरंगां छापली बरोबर म्हणजे बऱ्यांतले बरे दर्जेदार जे बरे रायटर आसा तांकां जागान स्थान दिलें तांचे पयलें साहित्य कृती जागान छापली पयली वयली छापली आनी अशा नदरेंतल्यान म्हाकाय सदांच दिसतालें की बाय माधवी मॅडमीचो याद जाता ह्या वेळाचेर की म्हजें पुस्तक जागान काडचें खरें सांगूं म्हजें प्रकाशन आसा पूण म्हाका दिसतालें की अशें दिसतालें की जागान म्हजें पुस्तक काडचें आनी तें जागान प्रकाशीत केलां आनी आयज ताका साहित्य अकादमीचो पुरस्कार तो तुका माधवीन हें उतर दिल्लें खंय आपूण छापता म्हणून म्हणजे वच्च्या पयलीं तेणें म्हणलें आपूण भाईचें दामोदर भाईचें पुस्तक काडटा आनी मागीर तेजे उपरांत तुमचें काडटा पूण तेजे पयलीं
माधी मॅडम आमच्यातल्यान गेली. हय. म्हाका दिसता आयज खूब याद येता वर्सल प्रकाशनाच्या वेळाचेर, आनी याद येयल्ली तेची आयजूय याद येता म्हाका. प्रकाश बाब, तुवें कथा कादंबरी तुवें म्हणलें कविताय तुवें बरयल्यात, सो तुका हे सगळे हातूंत भितर खंयचो फॉर्म तुका दिसता की तुका लागींचो? म्हाका खूब लागींचो म्हणल्यार कथा. म्हाका फिक्शन रायटींग जें आसा खूब म्हाका आवडटा तें, कारण निबंदी बरयला हांवें म्हणजे पुस्तक जें दवरण्यात येयलां तें. पूण हांव निबंधान कितें जाता, तुज्या मनांतलें सांगप जाता, हय, की थंय तूं प्रगट जाता. बरोबर. फिक्शनान तुका दुसऱ्याक प्रगट करपाक संद मेळटा, दुसरो कितें म्हणटा. म्हज्यातलो जो वाठारांतलो मनीस आसा, वाठारांतलो म्हाजे समाज वेवस्थेचो मनीस आसा, ती बायल आसा, भुरगीं आसा, जाणटी आसा, नेणटी आसात, जी कबाड कश्ट करता, त्याच्या वतीन तूं तें मांडटा सगळें. तुजी पात्रां जीं आसा ती तेंचे आपले सेंटिमेंट्स माजता. आपणाक ती येवन माचयेर उलोवची ना, ती येवन घडये रस्त्याचेर सांगची ना तुका. ती आपली अभिव्यक्ती आसा ती सरपंचाक वचून सांगची ना, ती अभिव्यक्ती आसा आपल्या एका आमच्या आमदाराक वचून सांगची ना, वा ती गांवकारा कडेन फुडें मांडची ना जर रयत आसा जाल्यार. बरोबर. थंय तुका एक संद मेळटा तुका बोलतें करपाक, तुका तेज्या तोंडांतल्यान जें तेजें सेंटिमेंट आसा तें तें अभिव्यक्त करपाक. म्हणून हांव म्हणटा की आय एम रिप्रेझेंटींग द डावन ट्रोडन्स. हांव रिप्रेझेंटींग, म्हाका दिसता की हांव रिप्रेझेंटेशन करता म्हज्या लोकांक, वा, हय, म्हणजे 70च्या लोकांक रिप्रेझेंट करता. बरोबर. तांच्यांनी शेकड्यांनी पिळग्यो तेंच्यो मनांनी गेल्यो. पुंडलीक बाब म्हणटा तशें सारकें. की आमचें कर्तव्य आसा, की आमची जबाबदारी आसा रायटरांची तांकां बोलतें करपाची. सारकें. म्हणून हांव बरयता. बरोबर. म्हणून म्हाका दिसता की फिक्शन हें खूब. हय. म्हाका सांग, कथा आनी कादंबरी हातूंतलो फरक तूं कसो करता? कारण कशें कादंबरी बरोवप खूब कठीण म्हणटात, कारण ती पात्रां करप, खुबशीं शेकड्यांनी पात्रां आसतात, तांचे भितरले वेगवेगळे संघर्श, एक सामाजीक वातावरण, हाजे खातीर जो पळय कितें अभ्यास लागता, तो अभ्यास आमच्या कोंकणीन आसा करपी लोक आसात कादंबरीचे? अजिबात म्हाका अशें दिसता की दोनाय कडेन साधनां जाय. म्हाका दिसता खंयचेच म्हणजे खंयचो साहित्य प्रकार साधनां जाय, ती घेवन बसपाक जाय, तेच्या फाटल्यान वचूंक जाय. बरोबर. कारण कथा पासून हांवें जी कथा बरयल्या तेन्ना पासून हांवें कितें केलां की हांव कथा बरोवच्या पयलीं अभ्यास केला. काजरो कथाचे हांव उल्लेख जाता. काजरो कथा ह्या संग्रहान ना, जातून आमी काजरो फिल्म केलें, ताका नॅशनल एवॉर्डूय मेळ्ळो. ती कथा बरोवच्या पयलीं हांव खूब म्हाका दिसता 15-20 दीस हांव तेजेर अभ्यास केला, संशोधन केलां. हें जें कितें मांडटा, हें कितें बरोवपाचें आसा तें बरोबर आसा काय चूक आसा. म्हणटकच तशें एक कथा पासून हांव जेन्ना ही बरयली कथा, महाबळी कथा बरयली, वा खंयची दोंगराचो बाबा भितरली कथा आसा, वा जी आतां तो उल्लेख केल्लो अभयारण्य सारकी कथा आसा, अभ्यास केल्या शिवाय हांव बरयना. हांगा लागता. आतां कादंबरींतलो चड लागता, कारण कादंबरीन शेकड्यांनी पात्रां येतात, कारण ताची जुळवाजुळवण आसता ती प्रचंड आसता. कारण एक पात्र दुसरे भाशेन आसूंक जायना, वाचचें बी ना तें. मुखेल पात्रां आसता, गौण पात्रां आसा, इवन ताचो आठाव व्हडलो आसा, कथानक उपकथानकां भितर आसता. आनी मागीर तुजी स्वताची एक भास आसा, ताजी एक स्ट्रिमलायनींग तुका करचें पडटा. हें काम करचेंच पडटा तुका. पूण एकूच सांगता, कित्याक पुरण कादंबरी बरयली ती म्हज्यातच आशिल्ली. कारण रायट फ्रॉम द बिगिनींग ल्हान आसतना हांव पुरण शेतान काम करतालो, आनी तें सगळें जिवन लागींच्यान बरयलें. फक्त 14 दिसांनी हांवें कथा बरयली, कादंबरी बरयली. इट्स 250 पानांची. बरोबर. म्हणटकच एकदां तुज्या भितर तें सगळें शिजलें, तुज्या भितर सगळें तें तो प्लॉट तयार जालो, म्हणटकच तुका बरोवपाक कठीण जायना. बरोबर. म्हणटकच हांव म्हणटा कितें, जशें फिल्मान पोस्ट प्रोडक्शन प्री प्रोडक्शन आसता, तशें प्री प्रोडक्शन बरें जावपाक जाय. सारकें. तेजे अभ्यास बरो अभ्यास जावपाक. आनी तूं त्या वातावरणांतल्यान आयला, सो तो अभ्यास तुगेलो ल्हानपणाच्यान जाला, तुवें तुज्या दोळ्या मुखार घडला. कोंकणींतलो बरो कथाकार कोणाक म्हणन तूं? बरो कथाकारी जालो, कादंबरीकारी? आतां कोंकणींतलो बरो कथाकार वा कादंबरी अशें म्हणटा म्हाका एक, आतां पुंडलीक बाबाचें नांव घेयना हांव, कारण तो ग्रामीण जिवना कडेन खूब लागीं आसा. सहेल बाब आसा. हय. आनी मागीर आमचे बाकीचे आसाच. बरोबर. आनी मागीर आमचो भाई आसा, कथेच्या संदर्भान हांव तें खूब हें करता. जे द वे ऑफ तो जो रायटींग मांडटा पळय न्ही, स्टायल ऑफ रायटींग जें आसा खूब प्रभावी आसा. तेजे भायर बाकीचे कथाकार आसा, कारण तातूंत आमी हे सगळे साहित्य अकादमी अवॉर्ड जे मेळिल्ले लेखक आसा, एन शिवदास आसूं, मागीर सकयल वचून आमची मिना काकोडकर आसूं, मागीर बाकीचे आसूं, हे तेंच्यांनी आपापले पद्दतीन कथा बरयली. तेंच्यांनी 1970-80तली जे कथाकार आसा, आमी म्हणटा तेंची वाचले, आमी तेंची ज्या पद्दतीन त्यांनी कथा बरयली हें आमी समजून घेतलें. पूण म्हाका सदांच हांव सांगन दिसता नवे कथाकारांक पासून की फाटली कथा वाचत. आमची कथेचो ट्रेंड कितें आसा, कथा कशी मुखार गेल्ली आसा तें जेन्ना समजतलें तेन्ना आपूण कितें बरोवचें तें कळटलें. बरोबर.
कळ्ळें तेजें रिपिटेशन जावचें ना मागीर. तुवें आतां बरें म्हणलें, एक आरोप जाता कोंकणी कथाकारांचेर किंवा कोंकणी साहित्यकारांचेर ते दुसऱ्याले कांय वाचनात म्हणून. हो जो कितें अभ्यास करपाक जी पळय एक लागता न्ही, तातूंत भाशा येयली, तातूंत भितर पात्रां कशी विकसीत करपाची एक शैली येयली, वेगळ्या भाशांनी कशे तरेची कथा आनी कादंबरी घडटा ताजो प्रवास आयलो, हो अभ्यास खूब म्हत्वाचो. म्हत्वाचो आसात. कारण जशें म्हाका तुमी सांगलें बाई महाजन म्हाका सांगलें तुमी वाच, बरें वाच, तो सदांच सांग बरें वाच. मी त्या वेळाचेर म्हाका जाता की हांव सगळे कोंकणीतले कथाकार वाचून काडले. मागीर आनी एक म्हाका तेणी कानमंत्र दिलो, तो म्हणल्यार तूं आतां भारतीय कथा वाच. आतां कशें वाचलो हांव पुरो ट्रान्सलेशन वाचलें. हय, कारण बूक ट्रस्ट ऑफचे पुस्तकां आनी हांवें मागीर मलयालम कथा वाचली, हांवें कन्नड कथा वाचली, मराठी तर वाचतालो हांव, हिंदी कथा वाचली, ओडिया वाचली, तेज्या भायर वचून हेजी बांगलादेश आनी पाकिस्तानी कथा वाचल्या. भारतीय हातूंत भितर तूं खंयची श्रेश्ठ कथा दिसता, खंयचे भाशेन? तशें पळोवपाक गेल्यार बंगाली कथा रीच आसा, खूब तमील rich आसा, बरोबर. इवन आमची मलयालम आसा, कळ्ळें काय ना. म्हणटकच तमीळ आनी बंगाली खूब अश्यो इवन कादंबरी संदर्भात बंगाली खूब रीच आसा, रीच आसा. आनी एक ज्यो म्हाज्या वाचनान आयल्या त्यो. हय, आनी एक सदांच एक प्रश्न पडटा, समिक्षा कोंकणीन जायना, सगळें गुडी वातावरण चलता. तर तुका कोणी अशे दोश दाखयना, पात्रांचे दोश, तांचे निर्मितींतले दोश, तांचे फॅक्च्युअल कांय त्रुटी? न्ही, आतां मेरेन तरी म्हाका अशें दिसलां की तसो म्हाजे कथेचे क्रिटिकली कोणाचो उलोवंक ना अजून. आनी एक म्हाका दिसता की तांच्यांनी उलोवचें तें. कारण बरी समीक्षा ही बरी समीक्षा सदांच लेखकाक मुखार व्हरता, मार्गदर्शन करता. कितें चूक आनी कितें वायट, कितें बरें आनी कितें वायट, हाचें एक बरें मार्गदर्शन ते करता जाता. म्हणटकच घडये आमचे कडेन ती तितली खरपणान जायना, जाता पूण खरपणान जायना म्हणटा. बरोबर. आनी ती जर खरपणान जाली जाल्यार निश्चितूच कोंकणी साहित्याक आनी एक लिफ्ट मेळटली, कोंकणी साहित्य आनी बरे तरेन मार्गदर्शन करता. विद्यापीठ कितें करता? विद्यापीठान भितर समिक्षा, साहित्य, एक विचार म्हणून? आतां विद्यापीठान आमच्या विद्यापीठान आमी शिकयतात, कथा शिकयतात. ओके, ते लिटररी पीस म्हणून शिकयतात आमी. ओके, तेज्या भायरय आमचे कडेन समिक्षा जाता. आतां आमचो हनुमंत चोपडेकर आपले पद्दतीन समिक्षा करता. आतां नांवच घेवचें, इवन वज्रीकर आपले पद्दतीन करता समिक्षा. इवन आमचो भूषण भावे करता, किरण बुडकुले करता. आनी तुमकां सांगता आनी प्रखर जर समिक्षा जाली आनी आमकां जर तातूंतल्यान जर मार्गदर्शन मेळ्ळें, आस्वादक आसचीच समिक्षा सुरवातेच्या काळांत. कारण तुका सुरवातेकच जर नवोदितांक जर खर समिक्षा तातूंतल्यान मार्गदर्शन घडये जावचें ना, बॅक येतलो. पूण आतां एक जाता की समिक्षा प्रखर केली पूण थोड्यांक वायटूय दिसता. म्हाका दिसता थंयच्यान आमी मातशें फारकत घेवंक जाय, थंयच्यान आमी भायर सरपाक जाय. कारण समिक्षा ही बऱ्या खातीरच आसता आनी समिक्षा ही बऱ्या खातीरच करची, बरोबर, जेणे करून आमकां एक बरें मार्गदर्शन मेळटलें. बरोबर. सो असो समिक्षा हो विशय बी आसा युनिवर्सिटीन? शिकयतात. आमचे कडेन कशें आसा की समिक्षा ही लिटररी क्रिटिसिजम आमच्या पाश्चात्य काव्यशास्त्र आसा आमचे कडेन, मागीर आमचे कडेन भारतीय काव्यशास्त्र आसा, तेज्या भायर क्रिटिसिजम्स आसा, ती शिकयतात आमचे कडेन. कळ्ळें काय ना. तातूंतल्यान कोण तरी भायर सरून बरो समिक्षक फुडें घडटलो आमच्या विद्यार्थ्यां भितर, अशी आसा व्यक्त करूया आमी. प्रकाश बाब, हो तुमचो कथासंग्रह पयलोच खूब उसरां आयलो. हातूंत कथा तुमच्यो बऱ्योच पोन्न्यो कथा आनी 2008 मेरेनच्यो तुमी बरयल्ल्यो कथा आसात. पोरनो कथा म्हणजे परस हांवें अशें म्हाका सदांच अशें दिसता की म्हजें पुस्तक आहा तें बरें हें जावन येवचें, बरें सामकें तावून येवचें. हांव कथा पासून बरयलेलें, हांव कथा बरयता आसतना हांव कथा बरयता आनी म्हाका दिसलें प्रकाशीत करिनासलें हांव प्रकाशीत करता. कथा बरी नासल्यार कथा बरयता हांव. म्हज्या हातांतल्यान जें कितें घडटलें तें बरें जावचें, बरें घडचें. कळ्ळें काय ना. अशांतलो हांव आसा. म्हणून म्हाका दिसता म्हजें पुस्तक येवपाक थोडोसो कळाव जालो. थोडे आळशेपणी जाले अशें म्हणूंक शकता की ते बेगीन काडपाक जाय आसलें, ते आनीक 4-5 वर्सां पयलीं बेगीन काडलें तशें जावपाचें. पूण हें बरें बी तूं म्हणटा कितें छापलें ताकतकेन म्हाका सदांच अशें दिसता की म्हाका तशें दिसता आतां हांव बाबा एक कथाकार म्हणना, कथा लेखक जाला अशें जेन्ना म्हाका स्वताक दिसता आनी तेन्ना पुस्तक येता तेन्ना तातूंतलो एक आंतरीक आनंद आसा, तोय तुका घेवपाक मेळटा. सामकें खरें. आनी तूं म्हणटा खरें की एक कथा बरयली आनी इतलीं वर्सां तूं ही कथा केळयता, पूण ती खंय मॅगझिनान छापून आयिल्ली आसता, पूण तें पुस्तक रुपान येवपा खातीर तिका एक तपश्चर्या जाय. आनी ती तूं सारकी तशी तुवें बरी वाट पळयली, तें तूं पुस्तक काडलें,
ताका पुरस्कार मेळ्ळो येदो व्हडलो आनी तूं आज आनंदी आहा. दीस इज समथींग व्हेरी ग्रेट न्ही. खंयच्याय साहित्यिकाच्या जिणेन म्हाका दिसता ताकतीक करचे परस एक साधना करून जें पळय कितें येता न्ही तें कसं बरें ती बरी माती आमची बरी माणकां मोती आसतात. प्रकाश बाब, ह्या मुलाखतीच्या निमाणे कडेन म्हाका तुजे कडेन उलोवपाक आवडटलें तुगेले फुडले प्रोजेक्ट्स कितें? फुडले प्रोजेक्ट म्हटल्यार कारण म्हजे 2 कादंबरी, एक कादंबरी 2009 बरयल्ली हांवें, पूण ही तेज्या उपरांत ही आतां 2019 बरयली कादंबरी. पूण 9वांतली कादंबरी आहा ती कित्याक लागून उरली म्हाका खबर ना, पण ती तेजेर परत नदर भोंवडावन ती म्हाका प्रकाशीत करपाची आसा. ती आसा आमच्या हरिजन समाजाचेर. ती म्हाजें एक आंतरीक अशें म्हाका एक सांगता, एक भितर सांगता की ती प्रकाशीत जावनाचें एक कारण अशें आसतलें की त्या समाजा मेरेन तूं आजून भिडूंक ना, त्या समाजा मेरेन तूं आजून पावूंक ना, त्या समाजाक तुवें आजून समजूंक ना, समाजाक तूं आजून तुवें आपलो करूंक ना, म्हणून उरली काय ती अशें म्हाका दिसता. कारण त्या समाजा कडेन खूब 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 लागीं आसा. कळ्ळें काय ना. तेन्ना म्हाका काजरेक जेन्ना इनाम मेळ्ळें, म्हणजे आमच्या फिल्म नॅशनल अवॉर्ड मेळ्ळो तेन्ना जेणें म्हाका ही ती काजऱ्यो कथा सांगिल्ली ताच्या घरा पयलीं गेलो. अरे वा. हय, इतलो कमिटेड टू त्या समाजा कडेन आसा. तशीच दुसरी कादंबरी हांवें बरयली, ही पुरण शेतीचेर कादंबरी. दुसरी कादंबरी म्हजी बरयल्ली आहा ती अर्दीच आसा, जंय कुमेर शेतीची आमी तुमकां म्हटलें, शिफ्टिंग कल्टिवेशन म्हणटात ताचेर आसा म्हजें. ती परत एकदां सत्तरीच्या समाजाचेर. ओके, म्हणटकच ह्यो 2 कादंबरी इनकम्प्लीट आहात, त्यो कंप्लीट करपाच्यो. आनी म्हाजी 3 पुस्तकां आतां सद्या प्रिंटींग प्रेसान म्हणजे आसा ती प्रकाशीत करपाक जाय, ते वेगवेगळ्या विशयाचेर आसा. म्हणजे हे अशें प्लॅन आसा. पूण हांव चड भर दितां की म्हाजे कडेन जे सरभोंवतणी जे प्रश्न आसात त्या वाठारांतल्या लोकांचे, आनी आतां जे नवे प्रश्न निर्माण जाता, स्थित्यंतरां जाता, नवी राजकीय स्थित्यंतरां जाता, ओके, आनी अर्थीक ही सुबत्ता येतकच ज्यो मोठ्या प्रमाणात जो बदल जाता ग्रामीण जनतेचेर येतात, ग्रामीण भागाचेर येतात, तो एक धागो कोणेच बरोवना, तो सामको आव्हानात्मक विशय. बरोबर. आनी आमचे कडेन ना म्हटल्यार आमकां दिसता की कोणी म्हणटा आमचे कडेन गोंयांत वर्ग संघर्श ना. म्हाका दिसता की वर्ग संघर्श आसा तो दिसना आमकां. बरोबर. तो वर्ग संघर्श जो आसा तो ग्रामीण पावंड्याचेर, ग्रामीण वेवस्थे संदर्भात खूब आसा. तो बरोबर कळना आमकां. ते जे धागे आसा ते धागे पकडून जर आमी जर लेखन केलें जाल्यार निश्चितूच जे गोंयांतल्या ग्रामीण समाजान ज्यो उलथापालथी जाली आसा त्यो तुका कळूंक पडटल्यो. कल्चरल कितल्योश्योच गजाली आसा. बरोबर. तेजे डेपिक्शन आजून आमच्या साहित्यान येवंक ना. ल्हान गजाली खूब आसा. कितलेशे सांस्कृतीक, सामाजीक अशे कितलेशेच ल्हान गजाली आसा ज्यो आमचे पर्यंत पावना. आनी हांव सदांच म्हणटा की जे लोकांक आजून खबर ना, जे लोकांक आजून कळूंक ना, जे वाचकांक आसूं वा बाकीच्या लोकांक आसूं, ते कळूंक ना, ते हाडपाचो कोंकणी साहित्यान आमी प्रयत्न करपाक. सामकें खरें. तें जर जालें जाल्यार खूब बरें जातलें. म्हणून हांव सदांच म्हणटा की आमचो वेळीप समाज आसा, वेळीप समाजी इतल्यो त्यांच्या जिवनाच्यो वेगवेगळे ह्यो आसात, काणयो आसात, तेंचें जिवन वेगळें आसा. ते जेन्ना कोंकणींतल्यान बरे तरेन येतले न्ही तेन्ना कोंकणी आनी सशक्त जातली. कोंकणी कादंबरीच्यान येवचें असो म्हाजो आवेस आसा. व्हेरी नायस. तेन्ना ती कादंबरी आमची सर्वश्रेश्ठ आसतली. सामकें. तेंचें जिवन जेन्ना आमचें येतलें तेन्ना. सामकें. हो एक हावेस आमच्या कोंकणी लेखकांनी आमी म्हणटा. प्रकाश बाब, थँक्यू व्हेरी मच. तुकडे उलयतना बरें दिसलें. एक नम्र कोंकणी साहित्यीक जो आपल्या साधनेन भितर पूर्ण मग्न आसा आनी पुस्तकां काडटा, कथा बरयता, कादंबरी बरयता, ताजो अभ्यास करता, मुळा कडेन वचून ताजो अभ्यास करता, हें खूब म्हत्वाचें. आनी सामकें निमाणे कडेन म्हाका तेंच सांगन दिसता, प्रकाश पर्येकाराक साहित्य अकादमी पुरस्कार मेळ्ळो हाजो स्वता म्हाकाय आनंद जालो, खोस जाली खूब. कारण प्रकाशा कडेन इतलीं वर्सां, फाटलीं 30 वर्सां ताजें वेगवेगळें साहित्य हांव जागान वाचलां, ताजीं पुस्तकां पळयल्यांत, जागान ताजें हो कथासंग्रहय काडला. ताजे परस म्हत्वाचो म्हळ्यार तो ग्रामीण लोकांचें दैन्य, ग्रामीण लोकांच्यो वेदना आपल्या साहित्यांतल्यान मांडटा. ग्रामीण लोकांचे सामाजीक स्थित्यंतराचेर तो बरयता, थंयचे जे पळय कितें संघर्श, वर्ग संघर्श, ताजेर तो बरयता आनी तांचे प्रश्न मांडटा. साहित्य हें फकत उखलापे न्ही, साहित्य फक्त वयले समाजाचें किंवा तांचें वयलें चित्रण करना, तो मुळा कडेन वता, मुळा कडेन घास मारून तांचे प्रश्न मांडटा. म्हणून प्रकाश बाब, तुजें हें पुस्तक आनी तुका साहित्य अकादमी पुरस्कार आमकां खूब आवडलो आनी कोंकणी समाजाकूय तो सगळ्यांक आवडटलो हाजी म्हाका आस्त आसा. तूं आज पुरस्कार मेळूनय तूं इतले फोन येतात, तुजें सामकें आज बिजी शेड्युलानूय बी तूं आमच्या स्टुडियोन आयलो आनी तुवें आमकां ही मुलाखत दिली. पूण तुजें गोमंतक टीव्हीचे वतीन
हांव उपकार मानतां. आनी गोमंतक टी व्ही म्हजो नमस्कार. पळयत रावात गोमंतक टी व्ही.